भारतीय जनता कार्यकर्ते आसा त्याचे मेन धरला कितें की कसो करून ह्या परत एकदा जर ह्या गोव्यान डबल इंजिन सरकार येवंक जाय भाजप सरकार येवंक जाय परत डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावंक जाय डेफिनेटली हो जो सीट आहा भितरचो हो जिखोवंक जाय आनी आमकां 100% खात्री आसा की सगळ्यांच्या पाठिंब्याक आनी जनतेचे आशिर्वाद आमी डेफिनेटली हो जिखतले. धन्यवाद. मतदारसंघ या प्रचाराच्या सुरवातीक देवी शांतादुर्गेक नमन करून देवी शांतादुर्गेचो कौल घेवन आमचे राज्याचे सभापती डिव्हिजनचे नेते बाब राजेश पाटणेकर हांच्यांनी आज आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या. त्याच्या बरोबर डिव्हिजनचे नगराध्यक्ष बाब कुंदन, माजी नगराध्यक्ष बाब सतीश, आमचे युवा मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, डिव्हिजन मतदारसंघातले बाकीचे सगळे सरपंच, पंच, बाकी सगळे कावन्सिलर, तमाम कार्यकर्त्यांच्या आशिर्वादात आमी ह्या प्रचाराक सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा गोंय राज्याच्या विकासा खातीर आनी डिव्हिजनच्या विकासा खातीर परत एकदा डबल इंजिनचे सरकार, परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल गोंय राज्याचो विकास 2014 पासून तो आतापर्यंत गेली 8 वर्सां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या सातत्यात भारतीय जनता पार्टी करीत आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा की डिव्हिजन मतदारसंघातल्या सगळ्या तमाम नागरिकांचेर, म्हज्या मोगाळ भावा भयणींचेर, म्हज्या युवा मित्र मैत्रिणींचेर, म्हज्या जाणट्या सगळ्या आई बाबांचेर भारतीय जनता पार्टीचेर परत एकदा ते आशिर्वाद दवरतले, परत एकदा बाब राजेश पाटणेकराक कौल दितले.